कायल खोऱ्यांनी विकास दिल्लो आहा शेतकाऱ्यांक लागून आनी शेतकाऱ्यांक लागून कितें न्याय मेळपाक लागून हांव सदांच फुडें आसतलो आनी शेतकाऱ्यांचेर हांगासर खूब अन्याय जाता। सद्या आयज ना म्हटल्यार 6 म्हयने जाले हांगासर लिंक रोड जाता। लिंक रोड टायमार हांगासर लोकांक सगळ्यांक हांगासर बाय फोर्स हांगा पुलीस हाडून तेंच्यांनी हांगा सर्वे केले लोकांक हांगासर भितर उडयले। शेतकाऱ्यांक हांगासर भितर उडयतना हांवूय आहलो भितर हांगासर मोपाचे। जितले पळय शेतकाऱ्याचे न्याय जाता पळय अन्याय जाता पळय तो न्याय दिवपाक हांव फुडें आसतलो आनी सदांच हांव शेतकाऱ्यां वांगडा आसतलो आनी शेतकाऱ्यांक जाता तितले हांव फुडें बरे फॅसिलिटी दितलो आनी तांकां तेंच्या बोल्सांतलो 1 रुपया मोडचें पडचो ना तितले हांव तांकां प्रॉमिस करता। जे पळय गव्हर्मेंटान कितें स्किमी आहात त्यो दितलो प्लस म्हाज्या बोल्सांतसून घालून हांव शेतकाऱ्यांक सगळ्यांक तेंची शेती लावपाक हांव तांकां हेल्प करतलो। बाबू थर्ड क्लास बाबू खूप काय काय केलं वाट लायली आसा आमच्या धारगड गावाची सगळं पाठात घातलेला हा त्याचा काय अर्थच ना। आदल्या वर्सा माझी भाटी सुनसो त्याला मारून गेली चपला काढली वाण्या तोंड फोडून त्याला तो पळालो बाबू आजगावकर थर्ड क्लास मी सांगते थर्ड क्लास आता सगळं मी धरून सगळी बायला त्याला लागून सगळं करून मारून असो इतकी पॉवरफुल गावता त्याला आता सगळं वाटतो करून जे फाटल्या फावटी ऊस हांगा लायल्ले त्या ऊसाचो आग कांड जाल्लो आसा हांगासर आनी तो आग कांड जाल्या उपरांत तरी शेतकऱ्यांक फाटी फुडें रावंक ना। दुसऱ्या दिसा तेंच्यांनी ते ऊसाची सगळी मुना बी काडून परत तेंच्यांनी मूग लायल्लो। तुम्ही बघात दोळ्यांत मूग लायल्लो। ते उद्दिश्ट जे कितें हांगा येवपाचें उद्दिश्ट एकच आसा की आमी आमचो जागो आजून पर्यंत सोडूंक ना आनी आमी सोडचे ना। जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी लढाई लडटले। पुलीस फोर्स हाडून आमकां तुमी दाबूंक शकना। शेतकऱ्यांक तुमी दाबूंक शकना। शेतकऱ्यांचो विशय हा शेतकरी म्हणजे सर्वसामान्य लोक म्हणजे हे शेतकऱ्यांनी तुमकां मतां घातलेले लोक हे कुळमुडकारांचेर अन्याय जावपाक दिवचो ना म्हणून सांगले आनी ज्या वक्तार ह्या मोपा एअरपोर्टा खातीर लिंक रोडा खातीर ह्या शेतकऱ्यांची जमीन सगळी बाबू आजगावकारान आनी प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री हा ह्यो भाजप सरकारांची हडप केली। तुमकां खबर आसतली हो बाबू आजगावकार कसो शेतकऱ्यांचेर अन्याय करता तो। आता ताका विधानसभा निवडणूक येयली तशी ताका शेतकरी दिसतात गरीब दिसतात। वो काल कोरगांवान भाशण करता सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रमान आपूण तुमचो नोकर आसतलो सेवक आसतलो म्हणून कोरोना काळान हो उठलो आनी गांधी मार्केटान वचून लिपोवन बसलो। प्रत्येक फावटीक हो पेडणेकारांचेर अन्याय करता आनी आमचो विश्वासघात करता।